मंदिरात तुझ्या जमल्या बापाच्या सर्गीच्या तू बैठल्या सरकारा अर्गा पाठो कायल्या उतार तुझे ऐको जिनी आमची बदलू जीवनात तुझ्या वाटोळ घेऊन सासांची वेद जोडू मंदिरात तुझ्या जमल्या बापाच्या सर्गीच्या तू बैठल्या सरकारा वर्गा पाठो कायल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. तुमच्या सोवे असो. मोगशनो एका वर्सा आदी देवादीन जाल्ल्या पीटर फेर्नांडीस हाजो उडास काडून ताच्या कुटुंबाचे सांदे हे मीस भेटयत आसतना ताच्या आत्म्या खातीर आमी मागया ताकाय सर्गीचें इनाम मेळोवंक आनी अशें देवा सांगता सदांच सर्गीचें सूख भोगूंक ताका अवकाश मेळोवन दी म्हूण आमी प्रत्येक तरान ताचो उडास काडया. पास्कां फेस्ताच्या 5व्या हप्त्याचो सोमार आनीक आयच्या पयल्या वचपांत पावल आनी बार्नबास तांच्या पयल्या मिसांव पयणाचेर ते लिस्त्रा म्हणल्या गांवाक पावतात. थंय जुदेवाच्या सिनोगागांत शिकयत आसतना थंय एकलो थोंटो मनीस तांकां पळोवंक मेळटा. ताका बरें जावंक आशा आसली पळोवन पावल ताका सांगता तुज्या पांयांच्या बोळांत तूं उबें राव आनी तक्षण तो उबो रावता तो बरो जाता. हें पळोवन तिनसो लोक म्हणटा देवूच मनशाच्या रुपांत देवून आयला. आनी अशें पावल आनी बार्नबासाक ते मान करूंक मुखार सरतना हे दोगी आपोस्तोल तांचे तांव सुकोवन काण घेवन तांकां सोडूणची बरी खबर तांच्या सिनोगोगान परगट करतात. आनी आयच्या दुसऱ्या वचपांत भगेवन जुवांव आमकां सांगता देव आमचे ते वस्ती करूंक आशेता आनीक जर तर तो आमचे ते वस्ती करता जाल्यार आमी कितें खरें जाईल. कसलीं लक्षणां आमच्या जिवितांत आमी हाडसें खरें जाईल. कशें देव आमचे ते जियेता म्हणलें तें आमकां सस्त तो विवरसून सांगता. तर आमचे ते सदांच देव जियेता. आमी सकट देवाची तेंपलां जावन आसूं सदांच आमच्या मतींत हो उडास हाडूंक ह्या मिसा वेळार प्रत्येक तरान आमी मागया. आमी केल्लीं सर पातकां आमचे अस्खतकाय आमची सुकी सकट आमच्या मतींत आठोवन देवा लागचें आनी आमच्या भाव भयणीचे बोगसेणे मोगून सांगता म्हणया हांव पातकी सदगुरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनांत चिंतून तोंडान सारून वायटां धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून पाकिस्तान संस्कार मोरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकूत करूं आनी आमची फातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
सोमिया कारुत सोमिया कारुत Krista कारुत Krista कारुत सोमिया कारुत सोमिया कारुत प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांक तूं एका मोनाची आनी एका खालसाची करताय. जे तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जे तूं बसयताय ताची आशा धरूंक आमकां फावो कर. आनी ह्या अतीर संवसारांत सर्गीच्या सदां बाळटल्या सुखाचेर आमची खालसां तीर करून दवर. ही आमी मागतां आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास वर्सलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. देवदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. शेकी जुदेवांनी आनी हेर जातींच्या आपल्या फुडाऱ्यां संगता मेळून देवदूतांक इजा दिवंक आनी पात्रावंक तयार केली. ही खबर देवदूतांच्या कानान पडटास ते थंयचे फोय धांवले आनी लिकोनियाच्या लिस्त्रा आनी देर्बे शारांनी आनी तांचे भोंवतीच्या सुवात्यांनी वचून तांणी आसरो घेतलो. हांगाय ते सुवात पत्कर करूंक लागले. लिस्त्रांत एक पांगळो मनीस बसून आसलो. तो जल्मातावनूच तोंटो जाल्ले निमती तो केदींच चलोवंक नातलो. अशें बसून आसता पावलाच्या उतरांक ताणें कान दिवन आसलो. पावलान ताका पळयलो आनी गूंज जावचे सारको ताका बावार्थ आसा म्हूण समजून व्हडल्या ताळ्यान ताचे लागीं म्हळें, तुज्या पांयांचेर नीट उबो राव. तवळ तो तोंटो साट्टिकन उठलो आनी चलोवंक लागलो. पावलान केल्लें तें लोकांच्या जम्यान पळयतस तांणी आपल्या लिकोनी भाशेन बोब मारून म्हळें, देवूस मनशाच्या रुपार आमचे मदें देंवन आयल्यात. आनी बार्नबासाक ते जेवूस म्हणाले आनी पावलो मुखेल भाशांगार देखून ताका हेर्मेस म्हणून आपय लागले. शारा समकार आसलेल्या जेवूस देवाच्या देवाळ्यांत पुजा करतलो तो याजाक सयत फुलांचे हार घालून नेटलेले पाड्या घेवन दारवदेस अशें आयलो. तो आनी लोक सांगाता मेळून देवदूतांक याज्ञ भेटोवचे आसले. पूण बार्नबासान आनी पावलान ही खबर आयकून आपली आंग वस्तूरां पिंजलीं आनी लोकांच्या जम्या मदें प्रवेशून ते बोब घालीत धांवले आनी म्हणाले, इश्टनो, तुमी कितें म्हूण अशें करूंक फुडें सरल्यात? आमी तुमचे बरीच मनीस, पूण ह्या कुड्या देवाक पाटकर्ण, अंतळ, पृथ्वी, दर्यो आनी तांतू आसा तें सर्व रचलेल्या जिवंत देवा थंय तुमी पत्तोचे म्हणली सुवात घेवन आमी आयल्या. फाटल्या काळार सरपंचांक आपापल्या वाटेन चलोवंक देवान सोदलें. तरी आपूण करतलो त्या बरेपणा वरवीं आपणाचे सुविशांत साक्ष दिनासतना तो रावलो ना. मळबातावन पावस आनी काळाक सरी जावन बेळें दिवंक ताणें दया केली. अशें गरजे पुरत्या कारणाक तुमकां दादोशी करून तुमची काळजां ताणें संतोशान भरली. इतलें सांगूनी त्या जम्यान आपणाक याज्ञ भेटोवचें आडावंक तांकां विशेश कश्ट जाले. देवाचें उतर हें देवाचे ओड उपकार. श्लोक. आमकां न्हय सर्वेस्परा आमकां न्हय, बगा तुज्या नांवाक जावं महिमा.
आमकां न्हय सर्वेस्परा आमकां न्हय बगर तुझ्या नांवाक जावं महिमा आमकां न्हय सर्वेस्परा आमकां न्हय बगा तुझ्या नांवाक जावं महिमा तुझ्या मोगा पासून तुझ्या विश्वासीपणा पासून तुका महिमा पावो तांचो देव खंय आसा अशें म्हूण अनुभव तेणी म्हणचें कित्याक आमकां न्हय सर्वेस्परा आमकां न्हय बगा तुझ्या नांवाक जावं महिमा आमचो देव स्वर्गार आसा आनी ताका जाय तें सगळें तो करता पूण अनुभवात त्यांची बोंबी रुप्या भांगराची मनशांच्या हातांनी घडलेली ती आमकां न्हय सर्वेस्परा आमकां न्हय बगा तुझ्या नांवाक जावं महिमा सर्ग संवसाराचो रचणार सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं सर्ग जावन आसा सर्वेस्पराचो पूण पृथ्वी ताणें मनशां दिल्लें देणें आमकां न्हय सर्वेस्परा आमकां न्हय बगा तुझ्या नांवाक जावं महिमा जय सर्वेस्परा जय सर्वेस्परा जय 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 तो पवित्रात्मो तुमकां सर संगती शिकयतलो आनी हांव तुमकां कितें सांगतां तें सर तुमच्या उगडासाक हाडटलो जय सर्वेस्परा जय सर्वेस्परा जय 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो तुमच्या सवय आसूं बगेवोन जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोमिया जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें मुजे उपादेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता जो कोण म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो हांवें ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो तितल्यार जुदासान इस्कारियोत जुदासान न्ही ताचे लागीं म्हळें सुम्या आमकां मात्र तूं तुजी वळख दितलोय आनी संवसाराक दिवचो नाय तें कशें जेजून ताका जाप दिवन म्हळें जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा तोवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे ती वस्ती करतले हांव म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतर पाळिना तुमी आयकता तें उतर म्हजें न्ही बगार म्हाका पाठयला त्या बापाचें तुमचे संगता आसतनाच हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां पूण म्हजे नांवी बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता मोगशा भाव भयणीनो जुवामचो सोदवो अवस्वर जेजूच्या बापा विशीं समजणी आमकां मेळटा ह्या अवस्वरांत जेजूचे तेग आपोस्तोल 3 सवालां जेजू कडेन विचारतात ह्या सवालांक जापी दिवन जेजू म्हणटा हांव आनी बाप एकच कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाके पळयता कोण म्हाका सद मानता तो म्हज्या बापाके सद मानता हांवें उलोवचीं उतरां हांवें करचीं कामां सकट म्हज्या बापाची आनी तोच बाप आनी तोच जेजू हर एकल्याच्या काळजांत हर एकल्याच्या जिवितांत वस्ती करूंक येता आमच्या जिवितांत देव वस्ती करता आमचो बाप आमचो जेजू आमच्या संगता वस्ती करतना
आमचें जिवीत नंदन करता, संतोषभरीत करता. तर ह्या 3 थेग आपोस्तलांनी विचारली सवालां कसलीं? सांत थॉमास विचारता पयलें सवाल, सुम्या तूं खंय वेताय म्हणलें तें आमी नेणाव. अशें आसता ती वाट आमी कशें जाणा जावची? ताका जेजू जाप दी म्हणटा, हांव जावन सा वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफाक मात्र बापा सरशी तुमकां वचूंक साध्य जाता. ताजे उपरांत फिलीप एक सवाल विचारता, सुम्या आमकां तुज्या बापाक दाखय, तेंच आमकां पुरो. आनी ताका जाप दी म्हणटा, फिलिपा कितलो वेळ हांव तुमचे सांगात आसून आनीक तुमकां समजोवं ना गी? कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. निर्गमन पुस्तकांत आमी वाचता, मोइजे सोरेस्प्रदेव कडेन विचारता, तुजें मुखामळ म्हाका दाखय. तेन्ना सोरेस्प्रदेव ताका जाप दी म्हणटा, म्हजें मुखामळ पळोवन कोणूच जियेलो ना, म्हणजे म्हजें मुखामळ कोणाच पळोवंक ना, पळोवंकूच असाध्य. सांत पावलान तिमोथीक बरयल्या पयल्या पुत्रांत अशें सांगता, देव उगम उजवाडांत जियेता, कोणेंच ताका पळोवंक ना आनी ताचें मुखामळ कोणाच पळोवंक जावचें ना. तशेंच सांत जुआंव ताच्या पयल्या पत्रांत सांगता, देवाचें मुखामळ कोणेंच पळोवंक ना. अशें देवाचें मुखामळ येदोळ कोणेंच पळोवंक ना. पूण जेजू म्हणटा, कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. कोण म्हाका सद मानता तो म्हज्या बापाक सद मानता. कोण म्हजो मोग करता आनी म्हजे उपादेश पाळटा तो म्हजो बापासूय मोग करता. आनीक आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें तें 3रे सवाल जुता देवान विचारलें तें, सुम्या तूं आमकां मात्र असलें शिकयताय गे, संवसाराक कितें असली खबर तूं दिनाय. आमकां मात तुजे विशीं तूं परगट करताय, पूण संवसाराक कित्याक करिनाय. आनी परतून जेजू ताका जाप दी म्हणटा, कोण म्हजें उतर आयकता तो म्हजो मोग करता. ताचे थंय हांव वेता आनी म्हजो बाप येता, ताचे सांगता आमी आमचें बिडार करता. आनी अशें ताचे तें आमी वस्ती करतना ताचें जिवीत आमी संतोश भरीत करता. तर जुदासान विचारलें तें सवाल आमी आज विचारूंक पुरो. म्हणजे आमी चिंतून पुरो, देव थोड्यांचो मात मोग करता, थोड्यांचो मोग करिना. देव क्रिस्तांवांचो मात मोग करता, कित्याक क्रिस्तांव देवाक वळखतात. आनी अशें देव पक्षपात करता गी म्हणलें एक सवाल आमचे मोतीन उपजता. देव पक्षपात करिना. हर एकल्याकी ताचो मोग तो दिता. हर एकल्याच्या काळजांती ताचो मोग तो वोमता. जावं दी तो क्रिस्तांव, जावं दी तो अक्रिस्तांव, हर एकल्याच्या काळजांती ती तो बापाचो मोग. अनेका मनशां ती सजे आसलो तो बाप सदांच तो वोमता. अशें आमच्या जिवितांत आमी पळयता, कितले जण हेरांक कुमो करून भायर सरतात. प्रत्येक जाण ह्या कश्टांच्या काळार कितले अनुभवर्ती लोक तांचे आसलें इल्लेशें व्हरून दुर्बळ्यांक, कोणा कडेन खाण ना तांकां वांडटात. आनी अशें हेरांक कुमो करतना ते बापाचो मोग हेरांकय दितात. कितले अनुभवर्ती लोक तांच्या वेळा प्रमाणे हेरांक कुमो करून भायर सरनात. एक तरणाटो खंय सदांच ताजें काम जाल्या उपरांत येवन झोपडे पट्टेन आसलेल्या भुरग्यांक सगळ्यांक कुटसून तांकां ट्युशन दिता की एक मोगाची करणी करता, तांकां बरें शिकयता. अनेकलो जाणटो मनीस बिदीर मार्गार पडल्या गत आदर नातल्यांक सगळ्यांक आपोवन व्हरता, ताच्या आस्त्र्यान दवरता,
तांकां नाणयता, तांकां खावंक जेवंक दिता, तांकां तांचे निमाणे दीस बऱ्या तरान सारूंक तो कुमो करता. निंगी तो देवाच्या मोगान ताणें करचें काम. कलकत्ताची बागेव तेरेसा म्हणटाली की कोडकारांक पिडेस्तांक उखलून हाडन तांचे गायी धुवन तांकां न्हाणोवन तांकां एका बऱ्या खटल्यार न्हिदावन तांचे निमाणे दीस बऱ्या तरेन कुरसून तांकां एक अवकाश दिता आसतना एकलो विचारता की हांव जाल्यार कितलेय म्हाका पयशे दिल्यार असलें हांव करचो ना. तेदळ ती जापली म्हणटा हांव ही करचें ना. बगार तांचे ती हांव जेजूचे मुखामळ पळयतां, जेजूचो मोग तांचे ते हांव पळयतां आनी ते म्हाका एका तरेचें मन दिवन तांकां कुमो करूंक हांव तूं भायर सरतां. जेजूस म्हाका कुमो करता. अशें देवान आमचे तें ओतुल्ल्या त्या मोगा मारिफात आमी हेरांक आमची कुमोग दिता आनी आमची कुमोग बसयता, तांकां बरें करता आनीक आमचो मोग तांकां वांटून दिता. हेंच मोगाचें न्हू आयच्या वांजेलांत जेजून दिवची आमकां एक शिकोण. आमचे ते बाप सदांच जियेता. केन्ना आमी जेजूचें उतर पाळटा, ताचे उपादेश आमी पाळटा आनी ताजो मोग करता, तेन्ना जेजू आमचे तेन वस्ती करता. आनी तशेंच जेन्ना जेजू वस्ती करतना तो बापाकय सांगाताकान घेवन आमचे ते येता आनी आमचें जिवीत तो नंदन करता, संतोषपतीत करता. असलीं घडितां आमच्या जिवितांत कितली नांत. आमी जर तर थोडो वेळ चिंतून पळयता जाल्यार कितले फावटी आमकां असलो संतोश मेळोंक ना. केन्ना आमी हेरांक कुमो करूंक भायर सरता आसतना आमचो सगळो वावर सडून हेरांच्या गरजाक आमी पावतना, हेरांच्या संतोशाक आमी कारण जातना आमचे तें एका तरेचो संतोश आमकां भोगूंक ना गे. तो संतोश जावन आसा बाप आमचे ते जियोवचे एक संदर्भ. तर आज हें उतर आमी आयकत आसतना आमी मागया आमचे ते सदांच देव वस्ती करता म्हणलो उडास आमचे ते आसूं दी. तेन्ना निजाकी वर्त्या मोगान हेरांची सेवा साखरी करूंक, हेरांचो मोग करूंक, हेरांक कुमो करूंक आमकांय मस्त अवकाश मेळटना ती अवकाश पोंदा पावोवंक तोच मजतदार आमकां कुमो करतलो. आनी तशेंच जेजून आमकां मजतदार दिला. आमी पवित्र पुस्तक वाचता, देवाचें उतर आयकता, आयकल्लें उतर आमच्या जिवितांत जिरोवंक, त्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां पवित्रत्वाची गरज आसा. त्या देखून पवित्रत्वाची ससाय मागून सदांच आमी देवाच्या मोगान जियेता. देव आमचे तें वस्ती करता म्हणलें एक ल्हानशें चिंतप सदांच आमच्या मोती आसूं आनी तेंच आमकां आमच्या जिवितांत संतोश हाडूंक हें वतें कारण जावं पावतलें. आमीन. भागितल्या फुला मोते रानांतल्या जळ्या मोते कळींतल्या धातू मोते ईश्वराक सोगलें देणे जेजूच्या काळजाचो बेटयता काळीज मोचें जेजूच्या काळजाचो बेटयता काळीज मोचें. म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें बलिदान सर पुदवेदा देव बापाक मानता सरके म्हूण मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नैक्य पवित्रच्या देवा सरीसपो मानून घे. बोवर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, दुंभापुरी आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो परमळ तुजे मुखार सोडून दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून
तुझ्या वडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानांत फावो ते पुरी वांटो घेवंक कोण वळायन आमकां कुरपा दी. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमची खालसां उबारुया. आमीन ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरखळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम कालार तुजे महिमेचे किर्ती आनी वाखाणी व्हरत्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काचे भले. जेदना कुर्सा ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेदना ताच्या पुनर्यजन आपले यज्ञ संपून काय दिली. जेदना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेदना आपूण खरो याजाक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोषार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सरदारबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पो तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तूं आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. त्याच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नवे आनी सस्ती कराराचे हें रगत फातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वरवतलें. हे म्हज्या उडासा करात. Bavarta so good purgatoria. Sonia Jesu, तुझे मरा आम्ही समर्था. तुझे पुन्हा जीवन पाव आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही येता. बापा, जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो वंडो आनी सोडणुची खास तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या जठी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनो जिवनपणाचो बरोसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची खापूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तान तुजें परसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये संगती बगेवन जुजय ती सपती बगेवन धर्मूत आनी सोर कडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सत्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्नात. आमच्या सोडून जोज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आमी आतां दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजे सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तांकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुजी कूड रगत आमी आतां संक पेतांव ती आमचेर जरती आनी केस ताडिना जावं पूण तुज्या काकुळतीन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखाद दिवं. हो जावंसा जीवन जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सुम्या तुजे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये.
तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. सगळ्या काळजान सोम्या तुका नवाळटा, सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळटा. अर्गा तुका, होगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गा तुका, होगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. आमचे जिणे तुजेच देणे, कितेंच नाही आमी तुजे बिने. आमचे जिणे तुजेच देणे, कितेंच नाही आमी तुजे बिने. अर्गा तुका, होगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गा तुका, होगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमच्या घायिल्ल्या सेंबाक तूं वोकाक लायताय आनी ते नवे करून आमकां ससनाच्या जिविताक तयार करताय. आमी हातांत घेतिल्ल्या सोडणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घटाय वाडय आनी अशें पास्काचो बुटाचो फळ आमच्या जिवितांत सदय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबय आसो. सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. जय क्रिस्ता, जय क्रिस्ता, जय जय क्रिस्ता. सर्वोण्याच्या कुमारा, काळोख पातकाचो निवालल्या. जय 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 क्रिस्ता. खुर्सार मोरोन जिवे दिलाय. जय 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 क्रिस्ता. जिवीत आमचे नवे कर. जय 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 क्रिस्ता. जय क्रिस्ता, जय क्रिस्ता, जय जय क्रिस्ता. सर्वोण्याच्या कुवारा, काळोख पातकाचो निवालल्या. जय 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 क्रिस्ता. मोगाळ पुत्रा सोवे, अंकवार बरी आशीर्वाद दिवांका. मागीर कुर्साची कुरवेंडेवर आमकां आमचे देवा आमचे स्मरण घेवन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. आमेन.